आतां ताजेर टॅक्स घालप म्हळ्यार कितें, म्हळ्यार फक्त गोंयकारांक सरकार काबार करूंक सोदता. हो टॅक्स स्पेसिफिकली गोंयकारांचेर पडटा, बिकॉज आय एम सेयिंग दॅट इट इज ऑफ गोवन्स, बाय गोवन्स, फॉर गोवन्स. सो टॅक्स इज ऑन हू, इज ऑन गोवन्स. दुसरें म्हणल्यार कोकोनट फेणी म्हणटा ती पयलींच आतां कमी जावपाक लागली. ताजेर जर टॅक्स घालो जाल्यार तो धंदोच बंद जातलो. GI फेणी जी आहा म्हळ्यार जिओग्राफिकल आयडेंटिफिकेशन मेळिल्ली, हाका एग्जामिशन दिवंकूच जाय ताणें, नाजाल्यार ती इंडस्ट्री ते काबार करतले. आनी ते तांणी ओन एफर्टान घेतिल्ली आहा. आनी हो टॅक्स जो घाला तो डबल टॅक्सेशन जाता. कितें जाता, जेन्ना तूं मोळो एक दोंगर ऑक्शन करता तेन्ना तूं ड्युटी घालता, मागीर फेणीचेर परती ड्युटी घालता. सो डबल टॅक्सेशन जालें ना न्ही. सो म्हाका दिसता एक्सायज डिपार्टमेंटान कांय विचार करूंक ना. आनी हें पयलेच फावटी मुख्यमंत्र्यान ऑनलायन सजेशनां घेतल्या. ही ऑनलायन सजेशनाचो इफेक्ट काय न्हू, विचार करनासतना, एसेंब्लीन डिस्कशन जायनासतना, ओपोजिशनाक फिजिकली भायर काडून सोऱ्याची इंडस्ट्री काबार करूंक सोदता. सगळे नॉर्थ इंडियेक सोरो जो आहा पळय आनी गोंयचो सोरो रेट सेम जातली. गोंया येतलो कोण? आनी सेकंड जें सगळें टॅक्सेशन केलां, आज तांणी व्हडल्या रेस्टॉरंटांचेर टॅक्सेशन केलां, सायज ऑफ रेस्टॉरंट म्हणून सगळें बंद पडटलें. टुरिजम काबार करतात ते. बीजेपी सरकार गोंयाक शिवराक करूंक सोदता. नॉन व्हेज बंद कर, सोरो बंद कर असलें खंय चल्लां. कार्नवाल जालो काय रस्त्यार देंवपाची तयारी. आज अशें दिसता की बीजेपीचो सरकार गोंयांत लोकांक शिवराक करूंक सोदता. शिवराक इन द ट्रू फॉर्म. नुस्त्याचेर टॅक्स वाडयतात. बीफ म्हणटा ताजेर कितलो प्रॉब्लेम आहा ते सगळ्यांक खबर आहा. सो नॉन व्हेज खावपाचें बंद कर, सोरो पिवपाचें बंद कर. आनी काल खंयच्यान तरी स्टेटमेंट आयलो इंडिया म्हणटा ती ड्राय स्टेट जावची. सो म्हाका दिसता हें जर सरकाराचे दोळे उगडे जायना देन कार्नवालाचे पिरियड जातकच आमी हाजेर एजिटेशन स्टार्ट करपाची गरज पडटली. ह्या सरकाराचोच खंय गोंयकारांक खरो भंय. CA रॅली बंद करून खंय सगळ्यांक 144 कलमान जमावबंदी. काल एक डिसिजन आमी पळयना की सेक्शन 144 लायली. सगळ्यांक खबर आहा ती CAची रॅली बंद करपा खातीर सेक्शन 144 लायिल्लें आनी एक्सक्यूज घेतिल्लो की इट इज अ कितें तें टेरर थ्रेट म्हणून. तो टेरर थ्रेट रातीच गेलो. सो दीस बेसिकली अशें दिसता द थ्रेट टू गोवन्स, the actual terror threat to Goans is this government. There is no other threat. The biggest threat to Goinkars is the present government. प्रुडंटा खातीर भीमा पाटील.